सर्वेस्पराक वाकणात सगळ्या मनशानो देवाक गायोन करा उल्हासानी सर्वेस्पराक वाकणात सगळ्या मनशानो देवाक गायोन करा सर्वेस्पराची सेवा करात आनंदाची भक्ती करात सोडगीता गावून गावून भितर सरात संतोषानेया देवा मुखार हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या इश्टानो सगळ्यांक तुमकां आनीक एकदां ह्या नोव्हेंबराच्या पयल्या शुक्राराच्या दिसाक खरी भाशेन तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार. म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन जेजूच्या काळजाची भक्ती अदीक वाडूंक आनी ह्याच काळजाच्या भक्तींतल्यान आमकां देवाची जाणवाय काकलूत ताचो मोग भोगसणे फाव जावंक खरी भाशेन मीस आमी बापाक उबारता. आयच्या ह्या मिसान जायती आमची भाव भयणां आपल्यो गरजो आपली खासगी मागणी आमी इतेसांवां आपलें दूख जायतें पोरगोट करतात ते आमी दर मिसान हें आमी उक्तें करता आनी खरी भाशेन देवाक आमी विनयता. सायबीण मांयक फुडें घालून ह्या सगळ्या भाव भयणांच्या उदीक करून तुमच्यो गरजो देवा बापान खरी भाशेन आयकून घेवन आनी तुमच्यो गरजो तुमकां जाय त्या वेळार देवा बापान आपले खुशे प्रमाणे त्यो फावो करूंक. ह्याच निमित्तान आयच्या मिसान आमी मागता संपलेल्या एंटनी रिबेरो ह्या आमच्या बाबा खातीर देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूं म्हूण आमी मागता. तेच भाशेन बरी भलायकी अनुन्सिया रिबेरो आनी तेच भाशेन बरी भलायकी मार्गरेट डिक्रूज देवान तांकां बरी कृपा फावो करूंक तांची चिंतलेलीं सगळीं कामां शार्ती पावूंक देवाचो आशिर्वाद ह्या कुटुंबाचेर आमी मागुया. तेच भाशेन भाव भयणीनो आमी हें चॅनल सुरू करूं ते आयज मेरेन जायत्या भाव भयण्यांनी आमकां आदार सहकार दिला. आपली मोगाची देणगी दिवन जायतें चॅनल फुडें वचूंक हो मिशनरी वावर हो वावर देवाचो अदीक जायत्या लोकांक पावूंक संवसाराक पावूंक जायत्यांनी आपलो आदार सहकार दिला. आनी आयज खेरीत भाशेन आमी देवाक दिनवासता हो जो मायक आयज आमी वापरता जो मायक अदीक करून सगळ्या संवसाराक हो देवाचो ताळो पावूंक हो मायक आमकां फावो केला. फ्रांसीस रिबेरो ह्या आमच्या भावान खेरी भाशेन मुजगान वाजूय जाना ही ताणें गरज ओळखून घेवन ह्या चॅनलाक आमकां आदार सहकार दिला. ह्या आमच्या भावाक बरी भलायकी मागता आनी ताची सगळीं चिंतलेलीं कामां शार्ती पावूंक ज्या मुजगाक तो वाजयता अदीक करून थंय तांकां जैत मेळूंक तांची येसस्वी जावंक आयज ही आमची मागणी. आनी हे वेळार तुमच्योय भाव भयणो गरजो हे वेळार हांव ओळखून घेवन ह्या आल्तराचेर घालून त्यो बापाक भेटयता. सगळीं आमी खुशालकायेन देवाक दिन वाचूंक येतल्या ह्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान अदीक करून आमच्या सुपुल्या भुरग्यां खातीर आयज आमी विनयता. ह्या सुपुल्या भुरग्यांक एक ल्हानसो संदेश आमी आयच्या मिसान फावो करता. तर ह्या आख्या संवसारान जे येतल्या भुरग्याचो उडास करया आमच्या भुरग्याचो उडास करया जावं आमच्या कुटुंबान जावं समुदायान जावं फिरगोजेन जावं समाजान जायतीं भुरगीं आसात कश्टवतात भुरगीं वावर करतात रस्त्यार पडलेलीं आसात जाका भुरग्यांक आपल्याच कुसव्यान गोरपाट करून मारून उडयल्यान त्याय भुरग्याचो सुपून गेल्ल्या भुरग्याचो जावं हॉस्पिटलांनी कश्टवतात जीं भुरगीं पिडेंत पडलेलीं आसात अनाथ भुरगीं आसात स्पेशल चिल्ड्रन म्हण आमी आसा अपांगूड भुरगीं आसात आनी तरेकवार आमचीं भुरगीं बरीं शिकलेलीं भुरगीं आसात आपल्या जिवितान हावेस पळयतलीं भुरगीं आसात. ह्या सगळ्या सुपुल्या भुरग्यांचो उडास करून आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांचो उडास करून देवाच्या हातान घालून तांकां भाग्यवन भुरगीं देवाचे कृपेन बोललीं जाणवायेन बोललीं भुरगीं कर म्हूण भाव भयणो आयच्या ह्या मिसान आमी मागुया. हेंच ओळखून घेवन हे मिसाच्या बलिदानाक आमी सुरवात दिवया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावत मनान वांटो घेवंक आमी फुडें सरले आसतना आमीच ओसोक म्हूण मानून घेवया. जेजू म्हणटा असलेच भुरग्यांचें राज, देवाचें राज असल्या भुरग्यांचें. तर भुरग्या भाशेन आमी जाणवाय आपणावंक, भुरग्या भाशेन आमी ल्हानविका आपणावंक. कोणी जायत पडे आमी चुकल्या त्या भुरग्या भाशेन जावं कोडे आमी चुकल्या. देवा लागीं बोगसणी मागून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव उच्चारून सांगता. मनाचे दोन तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेव सरान सांकवार मारयेक सगळ्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पविदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकुत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकुत कोर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकुत कोर. प्रार्थुया. सर पविदार देवा आमच्या काकलूत सर बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासवलेलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आड्डून पडोना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुज्या लागीं मागतना आयज आमी आख्ख्या संवसाराच्या सुपुल्या भुरग्यां खातीर मागता. ह्या भुरग्यांक तुजे कृपेन बेसावन जाणवायेन वाडय म्हूण मागता. तांचो फुडार रोसरोशीत कर म्हूण ह्या कितें भाशेन आयज आनी आख्ख्या म्हयन्याभर ह्या भुरग्यां पासत आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बागिवोन पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटीवेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे विशीं म्हाका म्हज्या मनांत कसलोच दुबाव ना. तुमी खरेंच बऱ्या मनाची मनशां. सगळ्या वस्तूंची तुमकां खूब ओळख आसा आनी एकामेकाक बूद दिवंक तुमच्यान जाता म्हूण हांव बरें जाणो. तरी आसतना तुमकां नव्यान उगडास येसो करूंक थोडे कडेन भे वो भिडान आसतना हांवें तुमकां बरयलां. कित्याक देवान म्हाका हें देणें दिलां म्हणजे ओनभावाट्या मदें क्रिस्ता जेजूचो मुनियारी म्हाका केला आनी विदेशांचे समोरपण ताका मानता तसले आनी पवित्र आत्म्यान पवित्र केलोले जावचे खातीर देवाचे शुभ वर्तमान परगटूंक म्हाका ताणें याज्ञीक नेमला. देखून क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान हांव देवा पासत वावुरला ते विशीं म्हाका अभिमान भोगूंक निमित्त आसा. अनभावार्थी लोकांक आपणाक खालती करूंक जावं म्हज्या उतरांनी जावं म्हज्या कोरण्यांनी व्हड व्हड खुणां आनी विस्मितां करून पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन क्रिस्तान म्हजे उदेशी केला ताची मात खबर हांव व्हडविकेन सांगता. अशें जेरुसल्याक थावन इलिरेक पर्यान बोवाडो मारून क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची हांवें जाता तितली परगटणी केली. पूण जंय क्रिस्ताचें नांव परगट जाला थंय हांवें शुभ वर्तमान परगटचें न्हय म्हूण हांवें नेम दवरलो. कित्याक दुसऱ्यान घाल्ले बुनयादीचेर बांदूंक म्हाका खुशी नासली. परतेंच जाल्यार हें बरयलोलें आसा तें उतर म्हजें सवें खरें जावचें.
जांकां ताची खबर परकोट जावंक ना ती ताका पळयतली आनी जाणी ताचे विशीं आयकुंकूच ना ती समजतली. देवाचें उतर हे देवाचे ओडकार. आमचो जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. परतून म्हणुया, सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. सर्वेस्पराक रोसून गाव. नवे गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बळान आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. इस्रायलाचे कुळीथाय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सोवे खरेंच देवाचो मोग संपून जाला. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या शिसांक जेजून अशें सांगलें. कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुग्दम आसलो आनी ताचे गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सरशीं वचून ताचेर फिर्याद मांडली. हाका आपूण हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो म्हाका हिशोब दी आनी ह्या फुडें म्हजो मुग्दम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुग्दमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो धोनी म्हजे कडचें मुग्दमपण काडून घेता म्हणटकूच हांवें कितें तरी करचें. कोणूक म्हाका सोकत ना. भीक मागूंक म्हाका लॉस दिसता. हांवें म्हाका मुग्दमपणा वेलो निकडायल्यार उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें तरी करचें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दोनयाच्या एक एकल्या रीणकाराक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयाक तूं कितलो देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे, बेगीन बस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्या विचारलें, आनी तूं कितलो देवो आसाय? ताणें परतीपाट केलो, 100 मापां गंव. आनी ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे आनी 80 बरय. आनी तोजवितेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाडबुदीच्या मुग्दमाक दोनयान वाकाडलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता घोळटना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तोजवितेची.
जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भणीनो, आज आमी आमच्या भुरग्यां खातीर मागता. भुरग्यांचो आयज ह्या म्हयन्याभर आमी उगडास करता. चिल्ड्रन्स डे 14 जायत्या स्कुलांनी भुरगीं हो समारंभ करतलीं. आयज ह्या शुक्राराक TFRCC चॅनलाक दिसलें एक ल्हानसो संदेश ह्या भुरग्यांक दिवंक. कसो आमी आयज नियाळ करतले काय अशें हांव चिंतना म्हाका एक पेन्सिलेचो उगडास आयलो. हे पेन्सिलेक आमी पळयलें जाल्यार एक भुरग्याचें जिवीत ह्या पेन्सिलेन आमकां दिश्टी पडटा. सादें जिवीत, कोश्टी जिवीत, यशस्वी जिवीत, जिवितान आव्हानांक फुडो करतलें जिवीत, ल्हानविकायेचें जिवीत, सादें जिवीत ह्या पेन्सिलेन ह्या भुरग्याचें जिवीत आमकां दिश्टी पडटा. आनी कितें काय पयले सुवातेर बाबा भयणीनो, ह्या पेन्सिलेचेर आमी नदर मारतना ह्या पेन्सिलेच्यान जायत्यो वस्तू करूंक येतात. ह्या पेन्सिलेक जो घोट दवरतलो ताचेर आसा. जितलो ह्या पेन्सिलेक तूं घोट दवरता तितलें तुजें बरोवप बरें जाता. ते भाशेन जेन्ना भुरग्याक ल्हानूच आसतना तूं घोट दवरताय, तूं तुज्या हातान ताका सांबाळटाय, तुका जाय तशें तूं त्या भुरग्याक चलयताय. इफ यू take this child and hold that child tightly, hold close to you, a child always remain with you. हे भुरगें तुज्या सांगाता उरता. तुका जाय तशें त्या भुरग्याक तुज्यान व्हरोंक जाता. हे तरेन ह्या पेन्सिलीचें जिवीत. दुसरी वस्त, जितले ह्या पेन्सिलेचो आमी चीम शार्पन करता तितलें बरोवप बरें जाता. हें शार्पन करतना घडी ताका ब्लेड लागता जायत, कोसकोट पडटा जाय त्या चिमाक, पूण तें शार्पन जाता. बरें ताचें बारीकसाणीन बरोवप, बरें बरोवंक बरयतल्याक मेळटा. ते भाशेन जितल्या भुरग्याक ल्हान आसतना कोस कितें तें कळटात, जिवितान आव्हानाक फुडो करूंक तूं बळ दिताय, तेन्ना भुरग्याचें जिवीत अदीक सरळ जाता. भुरग्याचें जिवीत सोबीत सुंदर जावंक शकता. तिसरी वस्त, हे पेन्सिलेन जें कितें बरयता चुकलें जाल्यार तें सुदारूंक जाता. वी कॅन चेंज दॅट एरर, वी कॅन करेक्ट दॅट एरर. ते भाशेन भुरग्याचें जिवीत जेन्ना भुरगें ल्हान आसता, चुकीक वता तेन्ना त्याच वेळार कार्य करूंक सोंपें. उपरांत वाडलें म्हणटकूच करेक्शन जायना. ते भाशेन ल्हान आसतना ह्या भुरग्याक तर कार्य केलें ह्या पेन्सिले भाशेन, तेन्ना भुरग्याच्यान हे मिस्टेक्यो कार्य करूंक जातात, आपल्यो चुक्यो बदलूंक जातात, नवसरूंक जातात. चवथी वस्त, ह्या पेन्सिलेक भायलें कितें इम्पॉर्टंट न्हय, पूण ताचो भितरलो चीम इम्पॉर्टंट आसा. तें भुरगें कशें दिसता, काळें आसा, मोटें आसा, अनाथ आसा, तें भुरगें अपांगूड आसा, ओ स्पेशल चायल्ड, ओ ताचें उलोवप सारकें जायना, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. ताचें भायली भुरग्याचें फिजिकल स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट न्हू, पूण ताचो भितरलें हो चीम गरजेचो. ते भाशेन ह्या भुरग्याचे गूण कितें आसात ते गरजेचे. ह्या भुरग्यान कितें क्वॉलिटी आसात त्यो गरजेच्यो. आनी एका भुरग्यान आपलें भायलें फिजिकल स्ट्रक्चर न्हय, अपियरन्स न्हय, पूण आपल्या जिवितान देवान दिल्ले कितें गूण आसात त्या गुणा वरवीं ताच्यांनी फामाद जावंक जाता, ताच्यांनी वयर चडोवता जिवितान जैतिवंत जावंक जाता. जे भाशेन ह्या पेन्सिलाचें निबान जें करूंक जाता. आनी निमाणें, जें पेन्सिल कितें बरयता तें आमच्या जिवितान सदांच उडासा करता. ह्या पेन्सिलाच्या वरवीं आमी आमच्या जिविताची सुरवात करता. आमी ल्हान आसतना आमी आमच्या घराच्या वण्टीचेर पळयलां, ल्हान आसतना भुरगीं पेन्सिल घेवन बरयतात, दे डोंट नो वॉट दे आर रायटींग, बट दॅट इज द बिगिनींग ऑफ देयर लायफ. पेन्सिल जिविताची सुरवात दिता, कितें तरी शिकूंक दिता. ते भाशेन ल्हान भुरगीं भाव भयणो आमच्या जिवितान कितें तरी आमकां शिकयतात. ते टीच अस समथींग डिफरंट, व्हेरी युनीक. हें एक भुरग्याचें जिवीत. आयज जेजू भुरग्याचें जिवीत करतना म्हणटा असलेंच देवाचें राज भुरग्याचें. कित्याक म्हणटा काय जेजू भुरग्याचें राज? कित्याक न्हय बिकॉज दे आर व्हेरी इनोसंट. ती इनोसंट अशें म्हूण न्हय, ती सुपुर्ली अशें म्हूण न्हय,
भुरगीं बरीं सुंदर सोबीत दिसतात म्हणूय, पूण कित्याक म्हणटा काय, कित्याक ह्या भुरग्याचेर आमी जो नदर मारली, जे भाशेन आयज ह्या पेन्सिलीचेर आमी नियाळ केला, ते भाशेन भुरगीं व्हेरी कन्सर्न्ड, भुरगीं ल्हानविकायेन बोललोलीं, तांच्या भितर कांयच वायट आसना, भासकोरपण आसना, तांचें जिवीत प्रमाणीकपणाचें. ह्या भुरग्यांत एक बोगसणें आसता, तूं तांकां एक पावटी तापय कितें कर, दे वील सून कम टू यू, दे वील फॉरगेट एवरीथींग वॉट हॅज हॅपन. तेंगोडी झगडीं करतात, झगडटात, मारतात एकामेकाचें रोगत काडटात, बट 5 मिनटांनी तूं पळय हीं भुरगीं सगळें विसरतात आनी परतून रेकन्सायल करतात, परतून येवन बोगसणी दिवन खेळटात, एज इफ कांयच घडोंक ना. असलें साजें जिवीत, जेनरस, तूं तांचेलें कितें दी, ती रोखडीच तुका काडून दितात. ती फोटी मारिनात, दे डोंट फूल अरावंड, दे डोंट टेल लायज. तांच्या जिवितान एक सोत आसता, हें भुरग्याचें जिवीत. आनी हाकाच लागून जेजू म्हणटा, असल्याचेंच देवाचें राज. भावा भयणीनो, खरेंच देवाचें राज बांदूंक दरेकल्यांनी आमी वावरूंक गरजेचें. एका क्लासीच्या वर्गानूय एका एडल्ट्स तरणाट्या भुरग्यांकूय एका टिचरी विचारलें, देव चड कोणाचो मोग करता? थोड्यान म्हणलें, वय सर, देव चड पाद्रीचो मोग करता, बिकॉज दे व्हेरी होली. माद्रीचो मोग करता, बिकॉज ताणें तांकां आपयल्यात, लागीं आपयल्यात. थोडी माली नो सर, थोड्यांक जी कोण एवरीडे मिसाक येतात तांचो देव मोग करता. थोडी मुळाली जी कोण सदांच कुमसार करतात तांचो मोग करता. आनी थोडी मुळाली जी कोण सदांच मागणी करतात तांचो मोग करता. पूण एक भुरगें उठलें हूंय म्हण, सर ना, हें सगळें रॉंग मालूय. देव चड मोग करता सुपुरल्या भुरग्याचो. आनी कित्याक मोग करता? कित्याक तांचे हात सुपुरले, तांचे हात सदांच उक्ते, तांच्या जिवितान कांयच वायट आसना, तांच्या जिवितान कांयच उरोना वायट. ती रोखडीच विसरतात. तांचें जिवीत एक मोवाळ आनी सरोड जिवीत. दे व्हेरी सिंपल, व्हेरी फ्रेजायल, दे व्हेरी लविंग एंड कॅरिंग, दे आर फॉरगिविंग, दे आर व्हेरी जेनरस एंड कायंड. हाका लागून देव तांचो अदीक मोग करता. खरेंच भावा भयणीनो आनी म्हज्या सुपुरल्या भुरग्यांनो, देव तुमचो मोग करता. आनी देव कसल्या रुपान येता? तुमच्या आवय बापायच्या रुपान येता, तुमच्या टिचरीच्या रुपान येता, तुमचे भावा भयणाच्या रुपान येता, तुमचे मेंटर्स, तुमचे घोडे स्पिरिच्युअल गायड, घोडे पाद्रीच्या वो माद्रीच्या जिवितान तुमकां भेटता देव. कितें करूंक? संवसाराक सांगूंक की ताचें राज तुमचे सारकेलें. आनी जेन्ना तुमचें सारकेलें तसलें देवाचें राज तुमी ल्हानूच आसतना हें देवाचें राज विस्तारूंक जाय. You have to proclaim that kingdom. The whole world should look and experience that kingdom in you. तुमच्यांत हें देवाचें राज पळोवंक जाय. तेन्नाच देवाचें राज वाडलोल्यांक सजमून येतलें आनी जाय ती शांती संवसारान बोगसणें पसरायतली. ह्या संवसारान सगळीं झुजां बंद जातलीं. ह्या संवसारान एके भाशेन व्हडपण, सगळें वायट काबार जातलें, सैतानाचे नास वेतले आनी तुमचे भाशेन बोडवे उत्पून जातले, शांतीचे मोगाचे उस्क्यान भरलोले. आयज हेंच आमकां पाप साहेब उगडास करता ह्या म्हयन्यान. केरी भाशेन जे निराशी जाल्ल्यांत जिवीत हांवें सोडलेलो आसा तांकां असलें भुरगेपणाचें जिवीत दिवंक, तांच्यान उमेद दिवंक, तांकां सांगूंक भियेनाकात, देव तुमचो मोग करता, गॉड लव्स यू. तर भावा भयणीनो, आयज दोनूय वाचपां आमकां हेच उगडास करतात. पयलें वाचप आमकां उगडास करता, कशे तरेन भागून पावलो उलो मारता. आमी जेजू भाशेन जावंक, आनी जेजू भाशेन जातलो जाल्यार आमी आडकोडींक भियेनासतना ताणें आमकां दिल्लें कार्य आमी मोगान फुडें व्हरूंक. आनी आयज शिव वर्तमानान आमी आयकलां एका मुग्धमाची गजाल. त्या मुग्धमाक एक भाशेन तो ताचो ओनर भायर काडूंक सोदतालो धंद्यांतलो, पूण ताणें ओळखून घेतलें कशें तरी धंद्याक रावंक. घोडी ताणें नाड बुंदून केलें, पूण ताणें ताका वाखाणलो, कित्याक ताणें त्या ओनराक, ताच्या पात्रांवाक ताणें आदार सहकार दिलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, ह्या संवसारान देव आमचो ओनर, आमच्या जिविताचो रोसणार. आनी ते पासत आमी सगळ्यांनी अवधी करून भुरग्यांनी दिसपोटी जबाबदारीन
ताका आमी खालती रावंक जाय, ताचो वावर आमी फुडें व्हरूंक जाय, ताचे भाशेन आमी जिवंक जाय. असलेच देणे ह्याचे मिसान आमकां मागून घेवया. देवान आमकां सगळ्यांक आपल्या आशिर्वादान देण्यान भरूंक आनी भुरग्यां सारकेलें जिवीत, सादें भाग्योन जिवीत, प्रामाणीक जिवीत, मोगान कुरपेन बोललें जिवीत, इनोसंट जिवीत आमी आपणावंक असलें काळीज आनी मोन दी म्हूण ह्या मिसान मागुया. सर्वेस्परा स्टेसीच्या रोसार आमी तुका दिनवास जावं तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणेच्या सासणांक देवाक सोय. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रोसार आमी तुका दिनवास जावं तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो दाकाचो सोरो तुका भेटयता. दाग बालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणेच्या सासणांक देवाक सोय. म्हज्या पुरबायच्या बाबा भणीनो हे मोचें तुमचें बलिदान सर पविदार देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. कोणवाड्या बापा, हे जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मोळ भेटोनी तुजे मुखार चडूं. तिका लागून तुज्या सुबांक आकृतीचो पावस आमचेर, आमच्या भावा भयण्यांचेर आनी अदीक आमच्या सुपुल्या भुरग्यांचेर ओतय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काहार जावं बा रोया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय वश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्र आनी सासण्याचे देवा, आसा ते सगळें तुवें रोसलें. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायल्यात. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रोसलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्ये वरवीं तुजे जाणवायेचें आनी पदवेचें दिसान दीस तुवें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रोसतेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार दोदूताचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरोन तोरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले हेच कोशेन कोस मरोन सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ही मोडले. ओहो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. हे मोजे हे कूड तुमचे पासत समोर पोहोची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी ही मोडले. तुमी ही सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची ही काल्स नव्यानी सासणी कोराराचे हे रोगत. पातकाचे हिंबक सडे मिरचांक तुमचे हे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तेव्हा रावतले. हे म्हज्या
उगडासा कोरा. बावाळताचो गुण परगोटुया. Jesu मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. हो जिविताचो उण आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन बसता. जेजूची कूड आनी रोगात शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उडास करूं. लिओ आमच्या बागीण बापा, फिलीप नेर आमच्या बिस्म साहेबाक, सिमिया आमच्या आदारी बिस्बाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत करता. तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या सगळ्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोड पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे मिसान वांटो घेतल्यांची साहेबा आनी सगळे TFRCC ह्या चॅनलाक आदार सहकार दितल्यांची साहेबा सगळ्यांचेर, आमच्या सोपुल्या भुरग्यांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर साहेबाचो आशिर्वाद घाल. सगळ्यांक आमकां प्रमाणीकपणाची वाटेर चलय. जबाबदारीची आमकां कर आनी एका देवाक आमी सदांच खालती आसूंक असले मन आनी काळीज आमकां फाव कर. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात, आपलो लग्नाचो दीस पाळटात साहेबा, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जे पिणेंत आसात, कश्टतात, हे वेळार तांकां तुजी पेकोणी दी. तांचो भाड विस्वास तुजेर वाडय. आंकवार मारी देवाची माई सांगा ती बायगून झुजे तिचो मोगाचो पोती बायगून दवरता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताणें सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बाबा भयणीनो, आमची सोपुलीं भुरगीं देवान दाखयले वाटेर चलतलीं जाल्यार, प्रमाणीकपणाचे वाटेर चलतलीं जाल्यार, भाग्योवन जातलीं जाल्यार तांकां आयज गरजेचें तेरसाचें मागणें घरान सांगाता बसून तेरसाचें कोत हातान दिवन दिसपोटी ह्या तेरसाच्या मागण्या वरवीं तांकां सगळ्या वायटा विघ्नांनी निवारूंक, तांच्या जिविताचो रस्तो तांकां दाखोवंक तेरसाचें मागणें जावन आसा अदीक बोरभाशाचें मागणें. दिसपोटी जाता जाल्यार मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक, अदीकून देवाच्या कुडी रोगताच्या मोडणेंत कुरपेन ह्या भुरग्यांक वाडोवंक. घरांत तुमी बसता आसतना, बसून आसतना, वेळ काडटा आसतना देवाचें उतर वाचून नियाडूंक, तांकां आदार दिवंक, तांकां शिकोवंक आनी हे तरेन जिविताची बरी मुलयां, बरी तत्वां तांकां दिवंक. तेन्नाच आमचीं भुरगीं खरें जेजू म्हणटलो असल्यांचेंच देवाचें राज. हेंच देवाचें राज आमी ह्या भुरग्यांक आमी भोगूंक आमकांय हे वेळार देवाची जाणबाय मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्की आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बरो भाशेन वत्रेकता. तूं आमकां तुजे उदार काकलीदेन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें आनी आयज तूं आमकां जोणेकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या
भावार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन. सुमेध शांती ताचो मोग सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमचेय सोवी आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती आमी वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. जिवीत मेळो. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. येसू देवा शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडेच्या जेवणाक आज आमकां आपयली सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर पवित्रान दोयाळ बापा तुजें दैवीक बोड आमच्या जिवितान अदीक अदीक पोर जोडशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी घोटायेन भरल्यान तातूंत बासायलें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. अदीक करून प्रमाणीकपणान तुवें दिल्ली जबाबदारी मोगान पाडूंक आनी सुपुल्या भुरग्या भशेन मोगाचें कुरपेन बोलोलें देवाचें राज ह्या संवसारान बांदूंक आमकां कृपा दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सवे आसूं आनी तुमचेय सोवी आसूं. आनी सर पवित्रार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या भुरग्यां बाळाचेर देवान मारये वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद देवाच्या मोगान बोलोलें राज एकामेकाच्या सेवेन जिवंक आनी बांदूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मनांतलो जिवो जालो जय जय मनांतलो जेजू सोलो जय जय मनांतलो जिवो जालो जय जय मनांतलो जेजू सोलो जय जय.